नमस्कार. जमिल्ल्या सगळ्या माये मोगाचो आणि उर्बेभरीत येवकार. संजना पब्लिकेशन्स आणि धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालय यांच्या जोड पालमात घडून हाडल्या कृपा सुकणकर हांच्या टिवल्यो गावल्यो या विनोदी लेख संग्रहाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक सगळ्या माये मोगाचो येवकार. सगळ्यात पयलीं मागता सगळ्या मानेस्तां लागीं तांणी माचेर आपली बसका घेवची. मुखेल सोयऱ्यो प्रोफेसर डॉक्टर वृंदा बोरकर, तशेंच लेखक कृपा सुकणकर सर, मानाचे सोयरे संजय तलवडकर सर, संजना पब्लिकेशन्सचे प्रकाशक दिनेश मडेरकर सर, तशेंच भारतीय भाषा विभागाचे मुखेली सौ अर्जुन सकल जातली. सगळ्यांना मागता तायांनी सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवचो. इश्टांनो, विनोद हो आमच्या जिवितांतलो एक खूप महत्वाचो भाग आणि आमच्या तोंडावेलो प्रसन्न हांसो कितलीशीच आमकां खोस दिवन वता. जाणकारांनी म्हणिल्ले त्या प्रमाण लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन अशें म्हणटात आणि हेच हास्याचे वखद आमकां सातत्यान पाचपी कोंकणीतले एक नामवंत दर्जेदार आणि विनोदी साहित्यीक म्हळ्यार कृष्ण सुकणकर. आज मेरेन तांची जायती पुस्तकां प्रकाशीत जाल्या आणि आयज तांच्या टिवल्यो गावल्यो ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक आमी सगळ्यांक हाजीर आसात. सगळ्यात पयलीं मागता संजना पब्लिकेशन्सचे प्रकाशक भोवानी दिनेश मडेरकर सरांच्या लागीं तांणी सगळ्यांक येवकार दिवचो. तुमकां सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स आमचे हास्य सम्राट म्हणया डॉक्टर आनी तांची फॅमिली आणि धेंपे कॉलेजीचे वतीन उर्बेभरीत येवकार. आज हांगा टिवल्यो गावल्यो ह्या पुस्तकाचे उक्तावण जाता. पुस्तक हरशीं बरें पयलीं हाडिल्लें, इफ आय एम नॉट रॉंग, म्हाका दिसता कोविडाच्या टायमार हाडिल्लें. पूण ह्या त्या कारणाक पयलीं कोविडाक लागून उरलें, कित्याक आमकां फंक्शन करपाक जाय आशिल्लें आनी तें हाजेर बी करपा नाका आशिल्लें, वेबिनार टायप बी तशें करपा नाका आशिल्लें आनी मागीर बाकीच्या कारणाक लागून उरलें. सो आज तो दीस उदेला. हांगा आयच्या सुवाळ्याक आमकां भोवमनीस वृंदाबाई बोरकार, प्रोफेसर वृंदाबाई बोरकार ह्यो मुखेल सोयऱ्यो म्हणून लाभल्यात. मानाचे सोयरे भोवमनीस संजय बाब तळवडकार आनी आमचे वटेंतली केपें वाठारांतली एक बरी विनोदी व्यक्ती, भारतीय भाशाच्यो मुखेली बाय अंजू साखरतांडे, सूत्रसंचालन सांबाळपी बाब गौरांग भांडिये. तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार. इश्टांनो, आयची हे पुस्तक खास कारण विनोद करप सोंपो, कार्टून्स काडपूय सोपी म्हळ्यार ती बेगीन लोकांक हसयतात, विनोदय लोकांक बेगीन हसयतात. किंवा खंयच्याय आर्टिस्टान एक व्यंगचित्र काडलें तेंय बेगीन हसयतात. पूण हें सगळें शब्दरुपान मांडप आनी लोकांक हसोवप इज द टफेस्ट जॉब. म्हाका जर विचारशात जाल्यार विनोदी लेखन हें सगळ्यांत कठीण लेखन साहित्याच्या मळार. आनी तें कृष्ण बाबाक बरें जमना, संजयाकय बरें जमना. संजयाची 2 पुस्तकां आयल्यात, एक घोस्ट आनी दुसरें भूस बरो दीस बरो, दोनी म्हजीच प्रकाशनां. आनीक कृष्णाचें हें लेखन त्या ताची साबार पुस्तकां आयल्यात. हें जर तुमी बारकायेन वाचलें जाल्यार तुमकां तातूंतलें खाशेलेपण समजतलें. आनी आज हांगा सगळे कॉलेजीचे स्टुडंट्स आसात, चड करून सांगन की साहित्यीक मळार आमचे कडेन कोंकणी विनोदी लेखन खूब कमी. राजय पवार एक आसा तातूंत भितर, तोय आमच्या इश्टा मदलो. केन्ना केन्ना आमी हांसपाचो बी असो प्रोग्राम ठरयतात, हांव, राजय आनी संजय, आनीक आमी ती रात बरी सारतात. सो भुरग्यां खातीर सांगन हांव की हो विशय जरी कठीण आसलो तरी तो तुमी हाताळचो. आनीक ह्या विशयातलें लेखन केलें जाल्यार डेफिनेटली यू वील बी समबडी डिफरंट, समबडी स्पेशल इन द सोसायटी. हांव चड वेळ घेना. आज हें पुस्तक तुमकां 100 रुपयांक मेळटलें. हरशीं पुस्तकाचो रेट 200 रुपया, पूण खास हांगा सगळे स्टुडंट्स आशिल्ल्यान मुजरत हें पुस्तक तुमचे खातीर 50% रेटान मेळटलें. मुजरत घेयात आनीक तुमच्या लायब्ररीक सांबाळात. फक्त आरमारी दवरनाकात, वाचात. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. उतरांनी येवकार जालो तसा म्हाका
संजना पब्लिकेशनचे प्रकाशक दिनेश मणेकर सरा लागीं तांणी मुखेल सोयऱ्यो प्रोफेसर डॉक्टर वृंदा बोरकर हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. सगळ्यां लागीं म्हाका नेटाच ताळयो जावच्यो. फुडले सुवातेर पुस्तकाचे लेखक सर कृमा सुखटणकर. तशेंच कोंकणी साहित्यीक आनी हास्य सम्राट संजय तळवळकर सर. भारतीय इश्टानो ज्या खिणाची आमी सगळे आतुरतेन वाट पळयतात तो खीण आयिल्लो आसा. मागता मुखेल सोयरी प्रोफेसर डॉक्टर वृंदा बोरकर आनी हेर मानेस्तां लागीं तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन करचें. इश्टानो आज आमच्या मदीं पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक उपस्थित आसात मुखेल सोयरी म्हणून देंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वृंदा बोरकर. 1983 वर्सा सावन मॅडम ह्या महाविद्यालयात शिकयतात. देंपे महाविद्यालयाच्यो विद्यार्थिनी उपरांत निदर्शक प्राध्यापक उपरांत वरिष्ठ प्राध्यापक उपरांत वाचक आनी ताचे उपरांत रसायनशास्त्र विभागाच्यो मुखेली उपरांत नेक अधिकारी उपप्राचार्य ते प्राचार्य मेरेन तो तांचो प्रवास जो आसा तो खूब प्रेरणास्पद आसा. गोंय विद्यापीठांत संशोधन करपी साबार विद्यार्थ्यांक तांचे मोलादीक मार्गदर्शन लाभता. तांची जायते प्रपत्रां राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर देखीक अमेरिका, फ्रांस, UK सारकिल्या देशांनी सादर केल्यात. 2020-21 वर्सा तांकां उच्च शिक्षण संचालनालयाचो राज्य शिक्षक पुरस्कार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते फावो जाल्लो आसा. ह्या भायर शिक्षणीक क्षेत्रांत तांचो वाव योगदान आनी मोलादीक आसा. देंपे महाविद्यालयातल्या खंयच्या कार्यावळीक तांची उर्बा आनी तांचो आदार आमकां सदांच लाभता. अश्यो आमच्यो प्राचार्य हांव तांच्या लागीं मागता ह्या वेळार तांणी आपलें उलोवप करचें. आभार गौरांग. म्हाका कोंकणीचे सगळे शब्द कळ्ळे वेगळ्या वेगळ्या पोजिशनाचे, कित्याक आमी प्रोफेसर, रिडर, लेक्चरर हे शब्द कानार असतात, पूण कोंकणीचे सगळे शब्द गौरांगान सांगिल्ल्या बद्दल आभार. माचेर आशिल्ले संजय तळवळकर, त्याच बरोबर आज जें पुस्तक लोकार्पण आमी केलां ते सुखटणकर बाब, दिनेश मणेकर प्रकाशक, तशेंच अंजुबाई. त्याच बरोबर हांगा सभाघरान आशिल्ले सगळे जाण, गाणेकार बाब, कदम, बाकीची सगळीं जाणां आसात, सगळे कोंकणी मोगी हांगा आयिल्ले आसात. देंपे कॉलेजान आयल्या त्या बद्दल सगळ्यांक हांव आभार म्हणटा आनी त्याच बरोबर तुमकां येवकार. आज आमी विनोदी साहित्याचें एक पुस्तक हांगा लोकार्पण केलें आनी आतांच हांव तांचे कडेन उलयतालें की विनोदी साहित्य जें आसता तें बरयता आसतना ताजी त्या लेखकाची नजर म्हणटा पळय ती सूक्ष्म आसची पडटा. आमकां जें अशें सहज दिसता, नॉर्मल दिसता, तातूंत तांकां एक कितें तरी विनोद दिसता आनी तो विनोद सांगतकूच आमकां दिसता अरे हय हातूंत खरोच विनोदी घडलें हें. पूण बाकी गोश्टी आमकां सदांच त्यो नॉर्मल कश्यो दिसता. विनोदी साहित्यीक आसता पळय तांची नजरूच तशी आसता आनी त्या खातीर म्हाका सदांच हें विनोदी साहित्य पयलीं मराठीचें खूब वाचलां, पु ल देशपांडेची खूब वाचल्या. आतां हांवें तांचीच याद केली वदळ की तें दुसऱ्यांक दुखोवपाचें नासता, पूण त्याच बरोबर आपल्याक कितें दिसता तें एक वेळ वेवस्थीत पावोवपाचें आसता. कोणें तरी तांच्या माथ्यार शीत उडयलें रस्त्या वयर बिल्डिंगेन त्या पुंच्यान वता आसतना, त्या बरोबर तांणी सांगलें आतावरण टाका. म्हणजे आणि कोणी जाल्यार हे कशाला केलो, आम्ही काय खाली पाहून बघाय हे टाकायचं नाही का अशें बी म्हणून तापपाचो. ते सोडून ताणें सांगलें आतां वरण टाका. त्या बायलेन डेफिनेटली सॉरी म्हणलां आसतलें, पूण सॉरी सुद्दां घेवपाची पद्दत कशी विनोदी शैलीन. अशें पु ल देशपांडेची पुस्तकां आमी खूब वाचल्या, तुमी सगळ्यांनी वाचल्या आसतलीं. आमचें तेंच उलोवणें जालें की कोंकणी साहित्यान थोडीशी कमी आसात आनी खूबदां विनोद आसता पळय तो दुसऱ्याक दुखोवणारोय आसता.
तशें नासतना तो खुसखुशीत आसचो, सगळ्यांक ताणें हांसोवचें असोच विनोद आसचो आनी ती शैली थोड्याकूच आसता. त्याच बरोबर आनी एक आमच्या भुरग्यांक म्हाका सांगिल्लें दिसता, आमी सगळे मनशांक देवान दिल्ली एक देणगी तें म्हणजे हांसप. आमी जनावरांचोच एक प्रकार, म्हणून सगळ्या जनावरांचे आनंद व्यक्त करपाचे वेगळे वेगळे मार्ग आसता. म्हजो बुकलोची शेपटी मोठी करता आनी धांवता उमेद जातकच. कुत्रोय तसो शेपटी हालयत येता, खंयची वासरां बिसरां ती शेपटी अशी अशी घुंवडावन धांवतात. पुणून धांवप आनी हे तांचे आनंद व्यक्त करपाचे प्रकार असतात. पूण हांसप हें फक्त देवान दिलां तें मनशांक दिलां. कितलीय उमेद जाली आनी कितलें हें जालें त्या बरोबर मनीस हांसलो त्या बरोबर सगळे खुशीचे लोक रिलॅक्स जातात आनी त्या खातीर हें हांसप सदांच मनशान बाळगुचें. हल्ली एक एकदां खूब जाणांच्या बाबतींत हांव अशेंय पळयतां, हांसप सुद्दां मेजून मापून आसता. समोरचो मनीस म्हाका जर मदत करतलो बरें हांसून, हाय मॅम, आय वॉन्टेड टू स्पीक टू यू, कळ्ळें न्ही, अशें आसता. जर ताचें काम ना तो दुसरे बाजून पळोवन वता, बेटी एक स्मायल दिवपाक कितें जाला, असो एक विचार म्हाका येता. कित्याक आमचें तोंड सदांच उगडें आनी आमी सदांच हांसपी म्हणटकच हांसता आसतना ते थोडेशे कुशीक बी दवरून हांसचें न्ही, खळखळून मनशान हांसचें. आनी तेंच दॅट इज वॉट इट इज सेड दॅट लाफींग इज द बेस्ट मेडिसीन. त्याच खातीर आसा लोकांनी तरेतरेचे सगळे कडेन हास्य क्लब बी असतात, लाफींग क्लब बी. ताजें कारणूच तें जेन्ना आमी हांसता तेन्ना आमी प्रेझेंटान जगतात. सदांच बाकीच्या वेळार आमी पास्टान जगतात किंवा फ्युचरान जगतात. म्हणजे फुडें कितें जातलें ताजो विचार करता, फाल्यां कितें लेक्चर घेवपाचो ताजो विचार आसता, फाल्यां कसलें प्रॅक्टिकल घेवपाचो ताजो विचार आसता टिचरांक, बाकीच्यांक तशेंच घरा वचून कितें रांदपाचें फुडलो विचार, किंवा फाटलो विचार आज म्हाका कितें म्हणलें, अमक्यान कितें केलें, किंवा म्हाका कितें बरें म्हणलें. फाटल्यान किंवा फुडल्यान प्रेझेंटान जर जगतलो जाल्यार तें हांसप. आतां कसलो जोक जालो ताजेर हांसता तेन्ना तुमी प्रेझेंटान जगता. आनी जितलो लोक प्रेझेंटान जगता तितलें ताजें खंय आयुश्य वाडटा, हे सायकोलॉजिस्टूय सांगता. आनी आमचें मेडिसीन शास्त्र हेंय सांगता. आनी म्हणूनच तर लाफ्टर क्लबाची संकल्पना भायरसून आयल्या. इंडियेक आमच्या भारतान हें पयलीं पासून आशिल्लें की योगान सुद्दां मदीं हांसप आशिल्लें. ताजें कारण म्हणजे तूं जेन्ना खळखळून हांसता तुजे सगळे भितरले ऑर्गन्सूय बी बरे जाग्यार उरता. आतां हें सगळें सायंटिफीक उलोवन जालें आनी म्हाका दिसता चड आमी हाजेर वेळ काडिनासतना, कळ्ळें, कित्याक फुडें दोन विनोदी साहित्यीक जेन्ना गजाली करतले तेन्ना हांगा हांसपाचे फावंटन कारंजे अशें उठतले हाजी म्हाका पूर्ण गॅरंटी आसा. आनी ती म्हाका अंजूबाईन दिल्या. आनी त्याच बरोबर हांवें कितलेशाच जाणांक सांगलें तुमी येया, कित्याक सांग तुमकां जर पोट भरून हांसपाचें आसा जाल्यार आज देपे कॉलेजान येया. आनी तशीच सोशल मिडियान एडवर्टायज कर म्हणून ताका हांवें सांगिल्लें हांसपा खातीर देपे कॉलेजान आज येयात. आनी बरोबर मातशी 1-2 वर्सां आयुश्याची बरी हेल्थाची वाडयात. हेल्थ फक्त आयुश्य फक्त वाडोवन अर्थ नासता, आयुश्य वाडोवपाचें जें आसता तें तकली जाग्यार आसून, हातपांय सारके आसून, बऱ्या आरोग्यान आनी हांसत हांसत वाडोवपाचें आसता. आनी तें आमचे हे विनोदी साहित्यीक सदांच करतात. केन्नाय तुमच्या घरान कोणी बरो नासलो जावं कितें आसत जाल्यार तांकां अशीं पुस्तकां किंवा अशे प्रोग्राम दाखोवचे. अशीं पुस्तकां कित्या खातीर पयलीं तितले सोशल मिडिया नाशिल्ली,
कोणी बरो ना जाल्यार हांव हॉस्पिटलान मुद्दम पु ल देशपांडेचें पुस्तक धाडटालें आनी ते प्रत्येक दोतोरान एप्रिशिएट केल्लें की आमकां खरेंच आवडलें तुवें तें पुस्तक धाडलें तें कित्याक तो पेशंट न्ही इतलो ते कसो बशिल्लो दिसीभर रडटालो आपूण येदून आज पळय जाल्यार पुस्तकांच्यो काणयो म्हाका सांगपाक लागलो. हें म्हाका कितल्याशाच दोतोरांनी सांगलें आनी त्या खातीर हांव तुमकां सांगता आतां आमी हें लोकार्पण केलां. सगळ्यांनी एक एक पुस्तक घेवन घरा वचचें, वाचचें आनी केन्नाय वखद म्हणून दुसऱ्याकूय दिवचें. म्हणटकच गुळी नासतना जर बरो जावपाचो आसत कोणाकूय जाल्यार ताणें विनोदी साहित्य वाचचें. हें इतलें उलोवन हांव म्हगेलें हें उलोवणें सोंपयतां. त्याच बरोबर शिक्षणकार बाबालें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांचे आभार मानता. संजना पब्लिकेशन आनी सगळ्या कोंकणी मोग्यांनी म्हाका हांव कॅमिस्ट्रीचें मनीस म्हणून कोंकणीच्या पुस्तकाचें लोकार्पण करप आनी हांगा उलोवपाक दिवप हें हांव खूब व्हडलें भाग्य समजता म्हजें आनी सगळ्यांचे आभार. कॅमिस्ट्री आनी आमची कॅमिस्ट्री म्हाका दिसता सगळ्याच सब्जॅक्टा कडेन तशी जुळटा. आमी एकदां क्लब काडिल्लो हिस्ट्री कॅमिस्ट्री म्हणून कळ्ळें न्ही, कॅम हिस्ट्री क्लब. म्हणजे हांव भुरग्यांक म्हज्या सगळ्यो इंडस्ट्रीज दाखोवपाक व्हरतालें आनी इंडस्ट्री म्हणटकच मातशें रुक्ष वातावरण आसता बरोबर आमच्या प्रजल बाबाक व्हरतालें. त्या एरियेन जी पळय हिस्ट्री रिलेटेड खंयची एरिया आसा थंय व्हरप आनी भुरग्यांनी ती खूब एन्जॉय करप. म्हणटकच हिस्ट्री कॅमिस्ट्री क्लब आशिल्लो. आतां हिस्ट्री कोंकणी हाजोय संबंद आसा कित्याक मदल्या हाका तानाजी बाब जेन्ना शब्दकोश करताले ताजो तेन्ना आमच्या रसायनशास्त्राचे जे पळय शब्द आशिल्ले ते हातून घालपाक कोंकणीन घालपाक म्हाका दिसता 3 काय 4 खेपे हांव तुमचे बरोबर आसा. कोंकणी शब्द ट्रान्सलेशन करपाच्या वेळार म्हणटकच त्या वेळार घाणेकार वा पर्येकार आनी वो कोण आमची किरण बुडकुले दाजी आमचो म्हणजे बोरकार हे सगळे जाण आसताले आनी आमी बरे 8-8 दीस बसून कोंकणी आनी कॅमिस्ट्रीचें कामूय केल्लें आसा. म्हणटकच ते दीस म्हजे याद जाता की आमी कशे संस्कृत भाशा घेवन कोंकणीन ताजे शब्द काडिल्ले ते आनी घाणेकार बाब त्या बाबतींत सामके एक्सपर्ट आशिल्ले ते कशे डिजायन करपाचे ते आनी मागीर आमकांय संवय जाली. थँक्यू ऑल. संजना पब्लिकेशन सांगळे आणि धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालय भारतीय विभाग वती आयची ही कार्यावळ घडून हाडिल्ली दिवल्यो बावल्यो या पुस्तकाचे लोकार्पण आयज जालें. ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हणून आमकां लागिल्ल्यो आमच्यो प्राचार्य डॉक्टर वृंदा बोरकर मॅडम हांणी आमकां हे कार्यावळीक आदार दिल्ले खातीर तांचे देव बरें करूं. नामनेचे बरोवपी कृमा सुट्टणकर हांच्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो आमच्या महाविद्यालयात जालो म्हूण देव बरें करूं सर. तशेंच ह्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे बरोवपी संजय तळवडकर हांकांय बी देव बरें करूं. संजना पब्लिकेशनाचे भोवमानाधीक दिनेश मणेकर हांणी हो सुवाळो आमच्या महाविद्यालयात घडोवन हाडपाची संद आमकां दिल्ले खातीर सर तुमकांय बी देव बरें करूं. तशेंच आयचे हे कार्यावळीक साहित्यीक देविदास कदम सर तशेंच कोशकार दामोदर घाणेकर सर तशेंच कवयित्री गौतमी साखरदांडे आनी हेर मानेस्तांक तशेंच प्राध्यापक तशेंच विद्यार्थी ह्या कार्यावळीक हजर राविल्ले खातीर हांव तांचेय उपकारी आसा. कांय जाणांक हे कार्यावळ हांगा येवन पळोवपाक जमलें ना तांच्या खातीर युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न केल्ले खातीर पलाशग्नी हांकांय बी हांव दिनवाजता. तशेंच छायाचित्रकार कोसंबी सर हांकांय बी हांव दिनवाजता. खुबशा जाणांनी प्रत्यक्ष तशेंच अप्रत्यक्ष रितीन ही कार्यावळ घडोवन हाडची हे खातीर यत्न केल्लो त्या सगळ्या जाणांचे हांव उपकारी आसा. म्हजे सहाय्यक
गौरंग बाणी तशेंच दिपा रायकर हांचे बी हांव उपकारी आसा. जर कोणाचें नांव घेवपाक हांव विसरलें जाल्यार माफ करात. आयची ही कार्यावळ बऱ्या तरेन यशस्वी जालें अशें हांव जाहीर करता. देव बरें करूं.